की पयलीं गोवा फॉरवर्ड पक्षान म्हणलें की सिडिशनाचे तुमी सेक्शन घातला. पयलीं हांव तांकां म्हणपाक सोदता, आय एम ऑल्सो अ लॉयर, पयलीं सिडिशन म्हणटा तें मिनींग शिकून येयात तुमी आनी मागीर बसा प्रेस कॉन्फरन्सार. हांव सिडिशन म्हणटा सेक्शन 124A ऑफ IPC एक कितें तें तांकां हांव सांगता पयलीं. Whoever by word, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, no शब्द लक्षात दवरा, or excites or attempts to excite defection towards the government. Now this section 124A is in force and we have to respect it and cannot violate it. Now, especially if the current deputy chief minister and जे सरकारान आसा गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे chief, if he is himself violating it, what example is he setting for the youth of the state? If you can't employ the youth of the state, then what are you trying to do? Are you trying to make them gundas? Are you trying to give them weapons and make them Naxalites? This is my question to them. दुसरे म्हणटा ते प्रत्येक वर्सा आता इतले काय एक वर्सां जाली आमचे यूथ आता रस्त्यार आसात, युथाक एम्प्लॉयमेंट ना. दिस इज अ थंब रूल म्हणपा आता. प्रत्येक वर्सा ते म्हणटा की बजेटान आमी युथाक इतले एम्प्लॉयमेंट दितले तितले बंडलाच मारता. एवरी इयर बंडला मारता. तो हे बंडला मारपाचे सोडा आनी तेज्या पेक्षा यू क्रिएट अ रोड मॅप की बाबा आमी अशे युथा एम्प्लॉय करतले, वी विल मेक सच अँड सच जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज. एक शुअर रोड मॅप, डिरेक्ट द यूथ टुवर्ड्स अ बेटर स्टेट अँड बेटर प्रोग्रेस. दुसरें हांव म्हणपाक सोदता की ऑन द अदर हँड आमचे जे CM आसा प्रमोद सावंत, ते कारवारा वता कर्नाटका आनी थंयचे युथाक म्हणटा की बाबा आमी तुमकां जॉब दितले गोंयान. अरे गोंयचेच पयले युथाक जॉब ना. तुम्ही भायल्या युथा मागीर हाडा. पयलीं गोंयचे यूथ जे आसा तांकां जॉब दिया. पयलीं अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू जे गोंयान आसा ती पयलीं सॉल्व करा. भायरचे युथा तुम्ही मागीर हाडा. दुसरें आनी एक त्यांनी म्हणलें CMन की पणजे इलेक्शन एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द मेजर इश्यू. अरे रस्त्यार आसा आमची भुरगीं पणजेची, तुम्ही तांकां जॉब एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ प्रायमरी इश्यू म्हणटात. दिस इज अनदर थिंग. दुसरें हांव आनी एक सांगपाक सोदता दॅट काँग्रेस पार्टी इज ऑल्सो अगेन्स्ट सेडिशन. वी हॅव ऑल्सो मेन्शन इट. President Shri Rahul Gandhi has also mentioned it that we are against it because this rule has been there during the British time and Poilichan asa, so we are against it and we are going to abolish that. This is a clear-cut message. But to give Goa Forward Party a taste of their own medicine, we have implemented this section. And right now, this section is into force. This section is into force. It is applicable for the situation which has happened. तेजा खातीर आमी हो सेक्शन तेजेर घातला. दुसरें हांव आनी एक म्हणपाक सोदता दॅट आमी युथाचे यूथ जे आसा आमचे गोंयचे तेंच्या हातान बुकां दिवपाक, पेन दिवपाक जाय, लायसन्सी दिवपाक जाय टू कॅरी आउट बिझनस, ट्रेड. तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करून दिवपाक जाय. तेज्या जाग्यार वेपन दिवपाक जायना, हत्यार आनी कोयते दिवपाक जायना. आनी एक म्हणपाक सोदता दीस यूथ इश्यू जो आसा दॅट प्रशांत बाब नायकान म्हणलें, गोवा फॉरवर्डाचे जे आसात जनरल सेक्रेटरी, त्यांनी म्हणलें की तुम्ही लेटर हेडीचेर युथाचे लेटर हेडीचेर छापना आनी तुमी पक्षाचे, आमचो पक्ष एक, आमी लेटर हेडी खंयचेय छापू एज लॉंग एज द मेसेज इज क्लियर, दॅट इज वॉट इज इम्पॉर्टंट. आनी आमी तुमी म्हणटा आमच्या कडेन लेटर हेड ना, तुमच्या कडेन यूथ भुरगे ना. तुम्ही युथाचो इश्यू तुम्ही एड्रेस कित्याक करता? तुम्ही पयलीं युथाक शिकया तुमचे मिडिया फुडें येवपाक, प्रेस घेवपाक एंड टू टॅकल द इश्यू. युथाचे इश्यू तुम्ही कित्याक घेतात? तुम्ही सिनियर तुमचे डील करात. यूथ विल डील विथ देअर इश्यूज. यू डू नॉट ट्राय टू कवर अप द यूथ. लास्टली हांव म्हणपाक सोदता दॅट बिफोर 23rd, नाव इफ गोवा फॉरवर्ड डज नॉट एग्री and they also saying all sedition section has to be abolished, then why have they not come out when this section was used, or section jenna Rahul Gandhi against, Arvind Kejriwal against आणि कन्हैया कुमार अगेन्स्ट जेन्ना युटिलायज केल्लो, यूज केल्लो, तेन्ना कित्याक तेन्ना काय म्हणू ना? आतांच कित्याक म्हणटात? सो इफ दे आर अगेन्स्ट इट तेन्ना तेणे फाल्यां म्हणपा जाय येवन की बाबा हो सेक्शन तुमचो वायलेट करता, हो सेक्शन बरोबर न्ही. फाल्यांचे फाल्यां समज तेणें म्हणलें न्ही, नॉट आफ्टर 23rd, बिफोर 23rd समज तेणें म्हणलें, देन वी वील ग्रेसफुली विड्रॉ दिस कंप्लेन. इफ नॉट, देन वी डिमांड अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट द चीफ. And
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 कितें ऑफेन्स रजिस्टर करून जे कितें एक्शन घेवपाचें तें तांणी घेवपाचें हे आमची मागणी आसा. आतां काल यूथ फॉरवर्डाचो जो जनरल सेक्रेटरी आहा तांणी डॉमिसायलाचो इशूचेर उलयतना सांगलें की यूथ काँग्रेसीन तांकां सपोर्ट करपाक जाय म्हणून. आमी सपोर्ट जो ते युनिवर्सिटीन गेल्ले सपोर्ट करपाचो प्रश्नूच येना की गोंय काँग्रेसीन आनी गोंयच्या काँग्रेस सरकारान त्या वेळार 15 ऑगस्टाक ऑलरेडी आमी एक कायदो पास केल्लो की 15 वर्सां जी डॉमिसायल आहा हे कायद्यान आसपाक जाय म्हणून. सपोर्ट करपाचो प्रश्न येना. सेकंड थींग, सरकारान रावन एजिटेशन करप हें सारकें ना. सरकारान तुमकां सत्ता कित्याक दिल्ल्या खंय तरी ते तुमी भितर वयतले आनी कितें तरी लोकांक कायदे करून एक न्याय दितले म्हणून. तुमी तर आमचे हें आमचें काम ऑपोजिशनाचें रस्त्यार येवपाचें. इफ यू आर नॉट हॅपी इन द गव्हर्मेंट सरकारांतल्यान भायर सरा, तुमकां आमचो पूर्ण पाठिंबो आसता. तुमी सरकाराचो भाग आसा. गोवा फॉरवर्ड पार्टी इज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. दे कांट एजिटेट. इफ तांकां एजिटेटूच करपाक जाय जाल्यार ताणें सरकाराचो सपोर्ट विड्रॉ करचो आनी रस्त्यार देंवचे. यूथ काँग्रेस फूल स्विंग तांच्या बरोबर रस्त्यार देंवपाक तयार आसतली. सरकारा भितर अपोज करप आनी आपूण ऑपोजिशन म्हण दाखोवप दोनी वाटेन तुमी तळ्या आनी मळ्यान रावपाक चिंतनाका. एक स्टँड क्लियर करा. आनी हांव दुसऱ्या सांगपाक सोदतां की जो लॉ आहा तो तांकां तर मान्य ना. तांणी डिक्लेअर करचें की NDA जो गव्हर्मेंट आहा मोदी सरकाराचो जो कायदो आहा तो आमकां मान्य ना आनी दे आर एग्रींग विथ द UPA मॅनिफेस्टो की आमी तो आमची सत्ता येयले नंतर आमी तो काडून उडयतले म्हणून. जाल्यार आमी फाल्यां तांणी सपोर्ट विड्रॉ करचो आनी डिक्लेअर करचें दॅट वी आर अगेन्स्ट द NDA गव्हर्मेंट. NDA गव्हर्मेंट ताका फूल सपोर्ट करता. आनी हाज्या पयलीं ह्या कायद्याचो मिसयूज केन्ना जावंक ना. जेन्ना 2014तल्यान मोदी सरकार भारतान आयला ह्या कायद्याचो मिसयूज जाल्लो आसा. मागीर तो राहुल गांधीचेर आसनी, मागीर तो अरविंद केजरीवाल आसनी आनी बाकी इतर पक्षाचे लिडर आसनी. तेन्ना हांकां दिसूंक ना. आनी आमी जेन्ना कंप्लेंट केली तेन्ना तुमकां दिसता की ह्या कायद्याचो मिसयूज जाल्लो आहा म्हणून. आमी फूल स्विंग ह्या कायद्याच्या तो कायदो काडून उडोवपाक आमी सपोर्ट करता. आमी फर्म आहा आमच्या राहुल गांधीन जे स्टँड घेतले आमच्या मॅनिफेस्टोचेर. पूण आमी तांकां सांगपाक सोदता इफ यू आर अगेन्स्ट दीस रूल जाल्यार तुमी डिक्लेअर करचें की NDA गव्हर्मेंट जो सपोर्ट करता तो गव्हर्मेंट आनी मिसयूज केला हें तुमी डिक्लेअर करचें अशें हांव गोवा फॉरवर्ड पार्टीला मागता. आनी ताचो जो जनरल सेक्रेटरी आहा यूथ फॉरवर्डाचो ताका सांगता की तूं यूथ काँग्रेसीचो पाठिंबो तुमकां शुअर आसतलो परंतु सरकारांतल्यान भायर सरा आनी लोकांचे इश्यू रस्त्यार देवा. सरकारान रावन लोकांक देंवोवपाक लोकांच्या दोळ्यान पानां लावपाक अशे रितीची नाटकां तांणी करची न्ही.